जाल्यार आमकां कसले कसले लोक आणि कित्याक म्हणून फोन मारता ते. सो गायस हे पळय, हे ऐकात तुम्ही. हॅलो 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 बरो मरे कोण उलयता? आता ह्याच जाग्यार तर अंकिताचो नंबर आसलो आणि खंयच्या चेड्या भुरग्याक गावलेलो जाल्यार तो नाका जाल्ल्याच फोन मारतलो आसलो. सो गायस तुमकां आमी फाटींच सांगलेले आमकां कसले कसले लोक आणि कित्याक म्हणून फोन मारता ते बस टाइमपासाक लागून. सारखे न्हू गायस, अशेंच सिच्युएशन आयजूय आमच्या वांगडा जाल्लेले आसा. आमी वयताली पणजे आणि तुमकां तर खबरच हा, ह्यो म्हयनो चलता डिसेंबर आणि पर्वरी इतले ट्रॅफिक आसता जाणाय गायस. थंयसर आमी वयता आसतना इतले ट्रॅफिकान आमकां आयज परत असलो फोन येयल्लो आसा. कितें जाला ते तुमकां दाखयता. सो गायस हे पळय, हे ऐकात तुम्ही. हॅलो 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 बरो मरे कोण उलयता? आमचे चेडले सांग उलयता. राम बेलगां गेले. तू गरम मसालो घेता न्हू? गरम मसालो घेता? हो न्हू, कोण ते? हॅलो रवी न्हू? हय पण कसलो मसालो? हांवें तुका कसलो मसालो सांगूच ना. गरम मसाला घेता मरे तुमी वाटेक? तू कोण फोन मारला पयली सांग म्हाका. आमचे सगळे हे पळयता, ब्लॉग करून पळयता. कोणे दिलो तुका नंबर म्हाजो? तें हे घातलेलो मरे एकदा. पण नाव सांग न्हू तुजें. तुका सो गायस पळयल्यात तुम्ही. सो गायस तुम्ही ऐकले आसतले. हे टायमार न्हू गायस आमी खरें सांगून पर्वरी आसली ट्रॅफिकान आणि फोन येता म्हणून न्हू आमी भितरल्या लेनीन गाडी घेतली. फोन येता म्हणजे उकलचोच पडलो न्हू, कसले कसले सिच्युएशन आसता, खंयच्यान कितें फोन येता. सारखे न्हू. आणि हे बायलेन आपणाचें नाव सुद्धा सांगूंक ना. आता कोणूय फोन मारता एक डिसन्सी आसता. पयली मेसेज करूंक जाय, तुम्ही फ्री आसा, आपणाक तुज्या वांगडा उलोवंक जाय. कांयच ना, फोन मारला आणि डायरेक्ट मसालो मसालो करता. आता हसूंक काय रडोंक तेच कळना गाय तेंचे. ओके गाईज, पहिले आमकां कशे कशे कॉल येता ते. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सांगूंक सोदता गाईज, फुडलो मनीस जेन्ना कोणी फोन मारता न्हू आमकां, तेंचे न्हू इंटेन्शन न्हू केन्नाच वायट आसना. ओके, सगळ्यांचेच म्हणिना हांव तुका, थोड्यांचे इंटेन्शनूय रॉंग आसता. ओके, आता ह्याच जाग्यार तर अंकिताचो नंबर आसलो आणि खंयच्या चेड्या भुरग्याक गावलेलो जाल्यार तो नाका जाल्ल्याच फोन मारतलो आसलो, बरें मारचो नासलो, इतली गॅरंटी आहा. ओके, आणि दुसरी गजाल म्हणटा पळय, ते थोडे लोक जे आसा पळय तेंचे इंटेन्शन वायट ना. आता हे कोणी म्हाका कॉल मारला खबर आहा, तिचे इंटेन्शन न्हू वायट ना. शी इज अ गुड, बिलोंग टू अ गुड फॅमिली, डेफिनेटली गुड फॅमिली नासतली. बट गायज, जो मनीस एका सिच्युएशनान आसा, आमी बाबा एक चलते गाडयेर आसा, थंय हांव सायडीक फोन मारता आणि रिस्पेक्टेड वेन हॅलो म्हणटा. हॅलो म्हणटा जाल्यार फुडल्या मनशान म्हणूंक जाय हॅलो, हाय, इज दीस अवी, हय म्हणटलो हांव. जाल्यार म्हाका तुजो नंबर म्हाका सो जाग्या वयल्यान गावला, म्हाजें नांव अमकें, म्हणजे म्हाजें नांव सो एंड सो. तेजे फुडें तूं कॉन्वर्जेशन कर. बाबा अशें कितें आहा तें उलय न्हू. तूं बाबा हॅलो म्हणटा, कोण काय म्हटल्यार तूं मसालो काडटाय न्हू, मसालो घेताय न्हू म्हणटा. मसालो काडटाय, मसालो घेताय न्हू. अरे आता हांव फोनार हॅलो म्हणून हांव कसलो मसालो घेवं, कोणाचो मसालो घेवं? कसलो मसालो? आनी तिका बरे भशेन विचारले, तूं कसल्या मसाल्याचें उलयता? आपूण बेळगांव वयता, तूं बेळगांवसून बेळगांव वाटेर कितें मसालो घेता न्हू? कितें उलयता बाबा? फर्स्ट तुजें नांव सांग, इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ टू मी. बाबा हाय अवी म्हणून सांग, माय सेल्फ सो अँड सो. आपूण तुजे कडेन 2 मिनटां उलोवंक शकता. जावं फुडें कितें आहा तें कॉन्वर्जेशन कर. बाबा आर यू बिझी विचार. हांव पासून कोणाक फोन मारता न्हू, डॅडीक पासून म्हाज्या फोन मारता न्हू जाल्यार म्हणटा डॅडी बिझी आसा रे? हय म्हटल्यार हांव फोन दवरता, आनी ना म्हटलं जाल्यार हांव फुडें कॉन्वर्जेशन वाडयता. आतां हो मनीस, अननोन मनीस म्हाका फर्स्ट टायम कॉल मारता जाल्यार तेणी म्हाका म्हणूंक जाय हॅलो, म्हाजें नांव अमकें, सो अँड सो, आपूण अमक्या जाग्या वयल्यान तुका कॉल मारता, डू यू हॅव 5 मिनिट्स? मागीर तेणी सांगूंक जाय बाबा आपणाक तुजो नंबर खंयसून गावलो, आपूण कोण, कितें आनी कित्याक फोन मारला पळय तो. फोन मारला हॅलो म्हणटा, तूं मसालो काडटा न्हू, मसालो काडटा. अरे वॉट इज दीस? हांवें तुमकां खरें सांगता, लावडस्पिकरार असो फोन घातला, फोन असो लावडस्पिकरार घातला, सायडीक येयला आनी कोण बायल्यो 2 चलोन वयताल्यो. ते चलोन वयताले, मसालो मसालो, ती हांसूंक लागली वाटेर वयली बायल. अंकिता तेका वळोन पळयता कोण काय म्हणून.
ती बाबडी हासता. आनी मागीर आमी जेन्ना गाडी स्टार्ट मारली फुडें आमकां जेन्ना ती वॉकिंगेक वयताली पळय तेन्ना सांगता तुमी मस्तीखोर गोवन्स न्हू, आमी तुजे व्हिडिओ पळयता, तूं फोनार आहलो म्हणून आमी तुमकां हॅलो करूंक रावंक ना, आमी मागीर आमकां कळलेलें तुमी येतलीच फुडें म्हणून. हेका म्हणटा डिसेन्सी. हांव म्हणिना कोणी फोन मारला तेजें इंटेन्शन वायट, तेका हांवें 2दा विचारलें बाबा तूं कोण. लास्टाक म्हाका त्या मनशान नांव सांगलें आपणाचें कितें, आनी त्या मनशाक हांवें तिका बरे भशेन सांगलें आगे फोन मारता न्हू जाल्यार पयलीं हॅलो म्हण. आपूण हॅलो म्हटला म्हणटा ती, हेजे फुडलें रेकॉर्डिंग तुमकां घालूंक ना. हॅलो म्हटला म्हणटा, हॅलो म्हटला पूण फुडें डायरेक्ट मसालो म्हणटाय न्हू तूं, हॅलो डायरेक्ट मसालो. तूं मसालो हाडटा न्हू म्हणटा, मसालो हाडटा खंयचो मसालो हाडटा. आं जेन्ना फोन कट केलो, जेन्ना आमी ट्रॅव्हलिंग केलें वाटेर आमी तीच गजाली करता, कसलो मसालो म्हणटा. मागीर म्हाका उडास येयलो, हांवें एक दीस ब्लॉग घातलेलो सावंतवाडी वयता आसतना, आनी हांवें एक मसालो घेता थंय जागो दाखयल्लो तुमकां, अमके अमके जाग्याचेर मसालो घेतात म्हणून. आरे तूं पयलीं फोन मार, तूं पयलीं हॅलो म्हण, तूं कसो आसा काय विचार. तूं तुज्या कामा खातीर सेल्फिशपणा खातीर तूं फोन मारला, तुका मसालो जाय म्हणून. तूं फोन मारला मसालो जाय म्हणून तुका. आरे तूं फोन मार पयलीं हॅलो हाव आर यू कर, कसो आसा तूं, कसो आसा तूं बाबा. तुजें आपूण अमकें, म्हाजें नांव सो एंड सो, हांव अमक्या जाग्या वयल्यान कॉल करता, तूं कसो आसा, कॅन आय टॉक टू यू 5 minutes, तूं खंय बिजी बीन ना मरे, उलय न्हू अशें रिस्पेक्टान बरे भशेन उलय. ओके, त्या मनीस कोणी फोन मारला तेजो इंटेन्शन वायट ना, पूण हें कितें हॅलो म्हणटा थंय मसालो हाडटा न्हू, तूं मसालो हाडटा न्हू, तूं मसालो हाडटा न्हू म्हणटा ती. सो गायज आमकां न्हू एवरी टायम असले कॉलाचेर असले कॉल आमकां न्हू हें करचें पडटा, अटेंड करचें पडटा. एवरी टायम आमकां असलेच कॉल अटेंड करचे पडटा. तुमकां खरें सांगता, हांव जेन्ना न्हिदोंक वयता हांव मोस्टली तुमकां ब्लॉगान सांगता सदीत की यू कॅन कॉल मी आफ्टर 3 o'clock, म्हाका मेसेज करा, कॉल करा. जावं म्हाका मेळपाक जाय जाल्यार म्हाका पर्सनली उलया, हांव तुमकां सांगता, देन वील मीट. थोडे जाण घरा भायर येतात, थोडे जाण आमकां पर्सनली कॉल करता, आनी नो वेअर तुमकां खबर आसतना हांव न्हिदता पळय त्या टायमार कॉल मारता. हांव अर्ली इन द मॉर्निंग 6 o'clock न्हिदता. 6 o'clock न्हिदता गायज, प्लीज म्हाका अंडरस्टँड करा. आमकां म्हणून आमची म्हणून लायफ आसा. ओके, आतां लोक म्हणटले कोणी म्हणटले अरे तुमी फोन घेयना तुमकां एटिट्यूड आसा. अरे तुमी वयर सरली, तुमी युट्यूबर जाली, तुमकां एटिट्यूड आसा. म्हाका तर एटिट्यूड आसा न्हू जाल्यार म्हाका तर एटिट्यूड आसलो न्हू, म्हाका तर कदीकपण आसलेलें न्हू, हांव गाडी स्टार्ट मारून येद्या चेडवाक घेवन न्हू लायफ रिस्कान घालून वतान भोंवन हितून वताच्या कड्यार पावसान जोरान थंडीन वचून लोकांक हेल्प करचो नासलो, लोकांची मदत करचो नासलो. हांव आतां केदी व्हडली हेल्प करपाचो आसा खबर आहा. म्हाज्या जिवाक म्हाका त्रास, म्हाज्या जिवा फाटल्यान म्हाज्या पेरंट्सांक त्रास, हेका त्रास, म्हाका कितें जायत जाल्यार ते चिंतीन आसतना हांव फुडल्या मनशाक हेल्प करूंक वयता. पीपल वीथ देयर ओन मेंटॅलिटी न्हू आमी कांयच करूं शकना. ही व्हिडिओ घालपाची कारण कितें जाणा तुमकां खरें सांगता, हे तुमकां ही ऑडिओ क्लिप कित्याक घातल्या जाणा की तुमकां अशें दिसता की थोड्यांक अशें दिसता, सगळ्यांक न्हू सगळ्यांक, थोड्यांक अशें दिसता ही कितेंचें कितेंय सांगता. लोक कितें बेश्टो तांकां कॉल मारतलो, लोक म्हणटले ही कितें, तांकां खूब कदीकपण आसा. सो गायज प्लीज अंडरस्टँड करा. म्हाका कोणी फोन मारता न्हू, प्लीज यू गायज आर मोस्ट वेलकम. आयज हांव आनी अंकिता आयज आमी हांगासर आसा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल. इवन दो कोणी म्हाका फोन मारलेलो पळय तेज्या खातीर पासून, बट देर इज समथींग कॉल्ड डिसेन्सी. तूं कोणाक फोन मारता तेजे कडेन पयलीं उलय तरी, हाय हाव आर यू, कसो आहा विचार तरी. हॅलो आनी डायरेक्ट तूं मसालो हाडटा न्हू म्हणटा, म्हणजे डायरेक्ट कम टू द पॉयंट, डायरेक्ट पॉयंटार. बाबा आपणाक मसालो जाय, तूं अवी जावन नाल्यार तूं कोणूय जावं झक मार, तूं कितें, तूं खंयसर हायवेर आसा, तूं ट्रकार आसा, बशीर आसा, बायकीर आसा, न्हिदला कांय फरक पडना. तूं मसालो काडटा न्हू, कितें तें मसालो काडटा न्हू. आतां हेच तर हांवें कोणाक फोन मारलेलो अनवळखी मनशाक आनी हॅलो म्हटलेलें, तूं तेंच चेडूं न्हू अशें करून नाचता. फुडल्या मनशाक राग येतलो. कोणाक हांवें तर फोन मारलेलो आनी अशें म्हणटलें तूं तेंच चेडूं न्हू, तूं खीर हाडटा न्हू. आनी कोणाक फोन मारलेलो हांवें म्हणटा तूं तेंच चेडूं न्हू, एप्पल घेताय न्हू जाल्यार फुडल्या चेडवाक राग येतलो आसलो. म्हणटलें हांव फोन मारून त्रास करता, सारकें नाका जाल्लें उलयता.
ही व्हिडिओ घालपाचे कारण तुमका सांगता गायज, हे तरी एक बेसिक तुमका घातलाय. बेसिक घातलेले आसा, बेसिक. हांव तुमकां सांगीत न्हू, तुम्ही शॉक जातले. कितें कितें कॉल येतात पळय ते दिवसांनी आनी एकल्यान कॉल केला म्हाका. ओके, इतलो म्हाका इरिटेट केला आनी इतलो इरिटेट केला. फर्स्ट ऑफ ऑल सांगता, त्या मनशाक मोबायल ऑपरेट करपाक कळना. तेणी कोणा कडल्यान फोन लावन घेतला ब्लॅक अँड व्हाईट फोनाचो. ओके, हाय हॅलो हाव आर यू बरे भशेन ग्रीट केलो म्हाका. सगळे हांवें तेजे कडेन बरे भशेन उलयलो, सगळे सारखे. ओके, मागीर म्हाका म्हटलें तेणी, तुम्ही एक दीस व्लॉगान तुमचे एक हे घातलेले प्रेस्टीज कुकवेराचे, सारखे न्हू, सारखे. ते तुम्ही खंय घेतलेले. हांवें तिका सांगले. ओके, आपणाक बाबा कळना म्हणूं लागले. इन अ गुड वे. आपणाक कळना बाबा म्हणलेले. तू मातशें आपणाच्या चेड्याक सांगता. हांवें म्हटलें ती चेड्याक फोन दी. हांवें म्हटलें ताका फ्लिपकार्ट ओपन कर, अशें 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 आहा, अशें 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 आसा. ओके, गावले, चेड्याक गावले. ओके, बरें म्हटलें, बरे भशेन उलयलो, फोन कट केलो. 2 मिनटांक परत कॉल, 2 मिनटांक परत कॉल. फोन आनीक कितें विचारपाक. पयलीं फोन मारलो तेन्ना तेणी हें विचारलें. दुसरेदा फोन मारलो, तुमी कितले तेंप जाले यूज करता काय खंय. हांवें सांगलें बरे भशेन, फोन कट जालो. तिसरेदा तुमकां ते हे भितन गावला पळय, तो दवलो गावला, तो प्लास्टीक काय हेचो. हांवें तेंय सांगलें, फोन दवरलो. परत फोन मारला आनी म्हाका सांगता कितले दिसांनी येतले. तेंय तिका सांगलें, तेन्नाय ओके. ओके, परत फोन मारला. हांवें म्हाका कळ्ळें ही आनी कितें कितें विचारतली. हांवें फोन उखलपाचो बंद केलो. ओके, फोन उखलपाचो बंद केलो. ओके, 10 कॉल मारले तेणी, 15 कॉल मारले. हांवें फोन उखलूंक ना. शेवट नंबरूच काडलो आनी ब्लॉक मोडार घातलो. कित्याक आमी कामार आमी व्हिडिओ शूट करता, मदींच कॉल येता, व्हिडिओ डिस्टर्ब जाता, डिस्ट्रॅक्ट जाता. ओके, ताच्या उपरांत चेड्याच्या फोना वयल्यान फोन मारला आनी म्हाका सांगता, तूं फोन काडिनाय खंय म्हाजो. आनी डायरेक्ट गाळी मारली म्हाका. डायरेक्ट म्हाका गाळी मारली. ओके, जाणटेन तुका सांगता, जाणटे. ओके, भुरग्यान डायरेक्ट. ओके, गाळी कसली, माय फुडली ती गाळी. तू फोन उखलिनाय म्हाजो काय खंय. कितें म्हणपाचें, कितें अशें प्लीज करूं नाका गायज. ओके, तुमची जशी पर्सनल लायफ आसा तशी आमची आसा. तुम्ही जे व्हिडिओनसून आमकां पळयता टुवर्ड्स मी एंड अंकिता, तुमचे कितें म्हणटा ते आमचे इमोशन्स, तुमचो मोग नेक्स्ट लेवलार आसता. तुमी आमकां खूब बरें करता. ओके, आनी तसोच हांव इवन आय हॅव व्हेरी बीग कितें म्हणटा ते आमचे ह्यूज हे म्हणटा पळय तो फॅन फॉर. हांव कोणाचो सारको फॅन म्हणटा पळय जाल्यार सेलिब्रिटीचो म्हणटा जाल्यार म्हाजे तशें खूब आसा. तशें म्हाका नोरा फतेही आवडटा. मागीर टीव्ही सिरियल, सोशल मिडियाचे म्हाका अवनीत आवडटा. हांव ताका फोन मारून ताका इरिटेट करूं शकना काय, बिकॉज तेजी पर्सनल लायफ आसा तशी आमची पर्सनल लायफ आसा. ओके, यू गायज आर मोस्ट वेलकम टू कॉल मी, मेसेज मी, बट एटलिस्ट तुम्ही फोन मारून आमकां विचारा तरी. फोन मारा आनी तुमचें नांव तरी सांगा, हॅलो म्हणा. हांव बाबा पळय एग्जाम्पल दिता, हाय हाव आर यू अवी, हांव फायन थँक्यू म्हणटलो. हांव विचारतलो हू आर यू, मागीर सांग बाबा माय नेम इज सौरव जोशी म्हणून. आतां सौरव जोशी युट्यूबर ट्रेंडींग येना तेजेंच नांव येता. म्हाजें नांव बाबा सौरव जोशी. हांवें तुका फोन मारला अमक्या राजेशा कडल्यान नंबर घेवन तुका फोन मारला. म्हाका एक काम आसलें तुजे कडेन, कॅन आय हॅव युअर 5 minutes. हय म्हणटलो हांव, जावं ना म्हणटलो. मागीर तुजे सांगा मसाले, रवो, बांगडे, कापा, साकर. मिरची, साकार, भात सगळे विचारा. तू डायरेक्ट फोन मारून. प्लीज गायज अंडरस्टँड करा आमकां. आनी हांव जाणा हांव तुमकां वाज हाडटा आसतलो व्हडली व्हिडिओ घालून. सो त्या खातीर पुरो आयच्या दिसाक आनी डिसेंबर म्हयनो प्लीज सवकास चलया गाडी. ते दिसा आनी एकलो भुरगो एक्सिडंट जावन मेल्लोलो आसा. प्लीज अंडरस्टँड द सिच्युएशन आनी मे गॉड ब्लेस यू. आनी चॅनलार नेवे आसा लायक, शेअर, सबस्क्रायब. आमी वयपाचें आसा एक फार्माचेर न्हांवपाक. त्या फार्माचें नांव कितें आनी कोण कोण वयपाचो आसा जाल्यार तुमकां आमी सांगूंक सोदता. आमची फूल चिल्लर पार्टीची पलटन वयपाची आसा. सो स्टे ट्यून आनी आमचो धमाल उजो स्विमींग पुलाचेर पळोवपाक तुमी वेट करा. कितें म्हणूंक सोदता. हय, ओके, टील देन हांव तुमकां मेळटा फाल्यांच्या व्हिडिओन. टाटा, गुड नायट आनी बाय बाय. सबस्क्राईब करा. सकरपराय करा.